गोय सरकार स्वता महोत्सव आयोजित करपाच्या व्यवसायात ना। जेन्ना प्रश्न ईडीएमाचो येता तेन्ना जे महोत्सव आयोजित करता तांच्यांनी गोंयकारांचो विचार करपाक जाय। ईडीएम महोत्सव गोंयांत जाता तेन्ना गोंयकारांक प्राधान्य मेळपाक जाय। ह्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या कलेकूय माची मेळपाक जाय म्हण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। ईडीएम फेस्टिवल म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय वेगळे वेगळे पेपर वेगळे वेगळे न्यूज जे करून घेतात। आय थिंक वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर। पयलें म्हणल्यार गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ डुईंग फेस्टिवल्स ऑन देअर ओन, जशें इल्ले पत्रांनी घेतिल्ले आसा, पत्रकारांनी घेतिल्ले आसा। गव्हर्मेंटाचे इंटेंट एकूच आशिल्लें आनी आसा दॅट वी नीड अ म्युजीक फेस्टिवल इन डिसेंबर, which need not be only 3 days, it can be 4 days or 5 days also. पण जेन्ना जग ईडीएम फेस्टिवला खातीर जेन्ना येता त्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकल टॅलंटाक सुद्धा एक्सपोजर मेळपाक जाय। जो मनीस इव्हेंट करूंक सोदता, whoever is wanting to do a event should have to think inclusively for our people who are gone. ते डीजे आसूं, ती बँड्स आसूं, नाल्यार आर्टिस्ट आसूं, जशे बॉन्डो आसा, जशे तुजे आमचे सोनिया सिरसाट आसा, नाल्यार हेमाबाई जावं, वी हॅव सो मच ऑफ टॅलंट वीच ऑल्सो वी नीड टू शो टू द वर्ल्ड। सो त्या माध्यमांतल्यान आमकां वेन वी आर गेटिंग अ ईडीएम टू गोवा, फॉर वीच अ सर्टन सेक्शन ऑफ द यूथ एंड सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल कम डावन स्पेशली फॉर ईडीएम्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर अस टू शोकेज आवर टॅलंट। त्या खातीर कोणूय जो कोण येवंक सोदता, ही वील हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दीस लायन्स की येता आसतना आमी ईडीएम करता जाल्यार आमी गोंयच्या लोकांक आमी कशें पावोवंक शकता। सो इट हॅज टू बी म्युच्युअल। एक वाटेन ईडीएम येता तो लोक येता, त्या लोकांक आमचे म्युजीक आनी हें कळटा। इज टू बी अ थिंग वी वील हॅव मोर गोवन म्युजीक फेस्टिवल्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज दीस बिकम्स अ शोकेसिंग इव्हेंट फॉर द वर्ल्ड अँड दॅट्स अ स्कोप वेर वी लुक एट गोवन टॅलंट in different forms to be given a platform, and that is why we say a Goan ji festival, we call it a Goan festival, which we have our talent, we need to fuse in with these thoughts. So I am very clear that government is not in the business, but whoever comes in will have to come with a thought with आता जे उलयले तातूंत म्हाका दिसता आनी गडबड ना, क्लियर आसा न्ही। पण ईडीएम फेस्टिवल वेलकम करता तुमी फॉर दिस इयर? ईडीएम फेस्टिवल केन्ना नाम सांगू ना, ईडीएम फेस्टिवल आसा, पण ईडीएम फेस्टिवल 3 दिसांची करतले आनी ते वतले अशें जायना। ईडीएम फेस्टिवला वेळात आमचो टॅलंटूय थंय दाखोवपाक जाय। तूं थंय एक्स्ट्रा स्टेज घालता काय आनी 1 दीस तयार करता काय 2 दीस तयार करता, तो प्लॅन आमकां कळपाक जाय। बट वी नीड टू हॅव आवर पीपल ऑल्सो बींग शोकेस ड्युरींग दॅट टायम, सो दे हॅव अ चान्स। बॉन्डो इंटरनॅशनल फेम आसा मरे, ताका हांगा गोंया आसून पीपल मे नॉट नो, बट ही इज देयर एज अ टॅलंट, सो वी नीड टू शो दिस। तुम्ही ईडीएम फेस्टिवल म्हणटा आनी एका सायडीक तुम्ही जीटीडीसी शीप फेस्टिवल म्हणटा। कितें ईडीएम फेस्टिवल तूं म्हणटा आनी ते तुमच्या दुसऱ्या आतां शीप फेस्टिवल म्हणटा, सो कितें एक्झॅक्टली? Every time let us not get into war of words. My plan is very clear for Goa. We need to boost tourism in the right way, and we need the flow also coming in the right way. So ताजे खातीर जेन्ना plan करता, request all of you all to support our cause of moving tourism in the right manner to increase revenue and have proper employment in the state for Goa.